आमी नेम खर केल्यात खरे, मात आमी अपेक्षा दवरपाक शकना पुलिसांनी मध्यान रातीक लोकांक आडवपाची। एका अपघातांत 4 जीव वचप ही खूब दुख्खाची गजाल। आमी सीसीटीव्ही घालपाचो यत्न करता, जाका लागून ओव्हर स्पीडिंगाचेर नियंत्रण दवरपाक शकतले। रस्त्यार कोण नासलो तरी कोणे ओव्हर स्पीड करची न्हय म्हण येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन आवाहन केलां। RDXGOA खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नायक। स्ट्रिक्ट केल्ले आसा, पूण स्ट्रिक्ट केल्ले आसतना रातचे फातोडेचे एक तशे डोंट एक्सपेक्ट पुलिसमॅन टू स्टॉप यू, आनी ते टायमार पुलिसमॅन स्टॉप केल्यार ते कसले लोक मनस्थिती घेवन आसा ते सगळ्यांक खबर आहा। हांव तेजेर उलोवपाक सोदना। इट इज अ ट्रेजेडी। वी ऑल कंडोल द फॅमिलीज एंड वी रियली रिग्रेट दॅट वी लॉस्ट वॅल्युएबल लायफ। म्हाजी एकूच हंबल रिक्वेस्ट टू द पीपल, आमी रातचे स्पीडिंग करता ते कांय ट्रॅफिक ना म्हूण करया नाका। आमी कितें तरी आतां आमची प्रयत्न चल्लेले आसा सगळे कडेन एक्स्ट्रा कॅमेरा बसोवपाक, सो वी नो वॉट इज हॅपनिंग। एक भीती कशी लोकांक मातशें उरपा जाय। स्पीडिंग रातचो कोण ना जाल्यार देखून ओवर स्पीडिंग केल्यार घरा कडेन चॅलन येतलो। आय एम रिवायझींग द होल दीस थिंग वेरीन दे वील बी मॉनिटर्ड। दे शूड नो दॅट दे वील बी कॉट इन द एक्ट ऑफ ओवर स्पीडिंग। This is nothing but overspeeding what happened. My humble request to all the people, please take care. Lives are valuable. Every life is valuable. And these were very important people who lost their life. In fact, one of the person who has died is one of my friend's sister-in-law. It is so close. So I really felt pain when I read that. आणि एकदा आम्ही म्हणटा टुरिस्टूच मस्ती करता, वा टुरिस्टां कडेन हें घडपाक शकता। पयले न्यूज कितें आयले, टुरिस्ट आसतले म्हणच्या, चोवपाक गेल्यार आमचेच लोकल लोक कितले दूख भोगता हे आमी सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय। आमी काळजी घेयली, खंयचे अथॉरिटी, पुलीस, RTO और दुसरे मॉनिटरींग अथॉरिटीज केले म्हणून जावपा ना। लोकांक स्वताची काळजी आसपाक जाय, आपलो जीव सांबाळपाक। बाबा, माय लायफ इज वॅल्युएबल, आय वील नॉट ओवर स्पीड, अशेंय जावपाक जाय।